येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेकपयाचे हेडलाईन्स. कासारवळणेच्या हेल्थ सेंटराच्या आवारात कुसतात 16 ॲम्ब्युलन्सी. 2 दिल्यात स्क्रॅपाक. उरिल्ल्यांचो फुडार खबर ना. इतलो स्क्रॅप विकून घेव येता एक करकरीत ॲम्ब्युलन्स. लोकांचो सरकाराक सल्लो. दिवचल साखळे मयाना प्राणी समर्पित केंद्र. दिवचल्या केंद्रात ना सगळ्या तरेच्यो सुविधा. जखमी सुणी माजरांची लोकांक चिंता. सरकारान दिवच्यो सर्व सेवा सुविधा मागतात दिवचलकार. म्हापसा कुचेले 36 घरां मातये भरवण. पुलीस बंदोबस्तात केली कायदेशीर कारवाय. लोकांनी दिलो नगरसेवक आणि आमदाराक दोष. ॲक्टिव्हिस्टांनी काढलो मुख्यमंत्र्याचो फोग. बेगर करताना मातय दाखयले ना मनीसपण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भगवान देता है तो छप्पर फाडके देता है अशें म्हणटात. गोंयच्या कांय हॉस्पिटलांनी अशे देखाव पळोवपाक मेळटात. पूण मातसो जो फरक करून गोवा का हेल्थ डिपार्टमेंट देता है तो एम्ब्युलन्स फाड के स्क्रॅप वालों को देता है अशें म्हणचें पडटलें. खास करून पेडणे मतदारसंघातल्या कासारवळण्या हो चमत्कार पळोवपाक मेळटा. हे फाडाफाडीची स्पेशल स्टोरी केल्या संदीप कामोलकरान. पळयात. या मरे 2 4 5 5 होय मरे. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते कासारवळण्या म्हणटा थंय हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान हे आता तुमकां दिसता की इतली झाडां वाडलेली आसा. हांगासर ह्यो सगळ्यो हेच्यो ज्यो गाडयो आसा स्क्रॅप गाडयो त्यो उडयल्ल्यो आसा आनी हो स्क्रॅपाक दिल्लेलो आसा. जवळ जवळ 16 गाडयो आतां थंय पडलेल्यो आसा. म्हणजे हो एक अड्डो जावन पडलेलो आसा. म्हाका दिसता ह्यो 16 गाडयो जर दिल्यो जाल्यार एक ॲम्ब्युलन्स नवी येवं शकता. पण हे जर पयले दिल्लेले जाल्यार म्हाका दिसता पयले येतले आसलेले. आतां ताका खूब लेट जालो. पण आतां सुद्दां हे इतल्या गाडयांची एक नवीन गाडी येवं शकता. कारण हे कित्याक कुसयता कांय कळना. ताका विचारले जाल्यार तो सांगता की फाटल्या फावटी कितें तरी ऑक्शन काडलेले तेतूंतल्यो 2 गाडयो आतां ते व्हरता आनी बाकीच्यो गाडयो परत हांगाच उरतल्यो. हांगाच उरच्या पेक्षा ह्यो गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन गाडयो ह्यो स्क्रॅपाक दिवच्यो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. मडगांव खारेल वाठारात बेकायदेशीरपणान हाडून उडोवपी घराचे वणटींच्या माती गुण्याची रास ओतोवपी ट्रक पुलिसांनी जप्त केलो. पळयात.
मडगांव वाठारांतलो खारेल हो वार्ड नगरसेवक महेश आमोणकराक लागता। या वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस जाले ट्रकांनी घरच्या मोडक्या वण्टीची माती गुणे हाडून उडयताले। नगरसेवकान हो ट्रक रंगे हात धरलो। पुलिसांनी ट्रक जप्त केलो। असली बेकायदेशीरपणा ह्या वाठारांत खपोवन घेवचो ना, नगरसेवकान शिटकावणी दिल्या। म्हाजो वॉर्ड हो खंय तुका न्ही हांगच्यान पडटा सायडीक पळय ते सायडीन बेनावलीम पडटा। म्हणटकूच म्हाका फोन आयलो आमगेले की हांव ते आशिल्लो आसा पणजे वचपाक भायर सरितल्यान की फिलिंग चालू आसा म्हणून। अरे हांगा माती घालता हाडून 2-3 ट्रीप आतां हांगची घाण सगळ्यान उडयल्या। म्हाका त्या बड्ड्या कोणाले घर मोडला कितें घालता हाडून एकलो उडोवपाक लागलो म्हणजे तेजी गाडी आतां सीट केली। आमचो PSI शुभम आयलो आनी स्टाफ आयले सगळे ते लेबरांक घेवन येवन बिंदास दुसऱ्यांचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं दुसऱ्यांच्या वॉर्डान हाडून तूं घालतलो, परमिशन ना काय ना, रोड करताय कोणे रोड करपा ताका सांग म्हणून गाडी सीज करपा लायले ताका। हांव असले कोणी म्हाजे फ्रेंड सुद्दां आतां फोन आयल्लो म्हाका आमगेल्या फ्रेंडाचो आपली हांवें म्हाका काय लागना ऑलरेडी सांगला हांवें आनी आमदाराकूय कळयलां हांवें PIकूय सांगलां मातशें तेजेर हें करपाचें एक्शन घेवपाचें म्हणून। तें नाका जाल्यार फिलींग हांव कशें करून घेवपा ना। आमकां 1 वर्स उरलां आनी लोकांचे बरे भशेन आमचें कार्य करता तशें कार्य करत रावपाक म्हाका वॉर्डान खंय तुका नाका जाल्यार खपोवन घेवचोच ना हेच्या फुडें बेजार जाल्यार जावं खंय तुका न्ही। म्हणटकूच देव बरें करूं म्हणटा आमगेलो PI फटाफट 2 मिनटां गाडी धाडली तुळशीदास नायकान खंय तुका आनी सीट धाडली आनी ताका गाडी व्हरता सीज केलें तेंच्यानी। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। म्हापसा मतदारसंघातल्या कुचेले वाठारात बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली 36 घरां सरकारी कारवायेत मातये भरवण केली। मसणभुये खातीर घेतिल्ले 30,000 चौखण मीटर जमनीर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून ही घरां उबारिल्ली। म्हापसा कुचेले वाठारात इलिगल कम्युनिटीच्या जाग्यान घरां आसा हो विशय सध्या बरोच गाजता। आयज म्हापसा कुचेले वाठारात जी कम्युनिटीच्या जागेन 37 जी घरां आसा इलिगल आसा तांकां आयज डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडिल्ली आसा ही डेमोलिश करपाक। आयज ह्या घरांचें डेमोलिशन करपाक हांगा चालू आसा। खडपावाडो कुचेली म्हापशां सरकारी जमनीर बांदिल्ली 36 घरां मातये भरवण करपाची कारवाय मंगळारा 12 तारखेक सकाळी सुरू जाली। मसणभुये खातीर घेतिल्ले 30,000 चौखण मीटर जमनीर ही घरां उबारिल्लीं। घरां रिकामी करपाची निमाणी नोटीस उपजिल्लो अधिकारी कबीर शिरगांवकरान 4 नोव्हेंबराक दिल्ली, पूण अन्याय जाला अशी भावना लोकांची जाल्या आनी एक्टिव्हिस्टांची। तांकां पैसे दिवपाक जाय ते भायर सरतले, ते चोरी करून घेवंक ना, ते फुकट बांदूंक ना, हय तांकां पैसे परत दिवंक जाय। नांव सांग ₹1 लाख ताका फसवून घेतले आणि वरसभर आमकां जागो दिवंक ना। मागीर तेन्ना म्हाका पंचायतीन येवन जागो दिलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कोंकणीदाची प्लॉट म्हणून। तेन्ना ताका सांगलें म्हाका कोंकणीदाद नाका म्हणून, म्हाजे रिटर्न पैसे दी। रमेश राव येयलो आनी म्हणलो तुका प्लॉटूय दिना आनी तुजे पैसेय दिना, चलो म्हणून हांगरसान म्हणलो म्हाका तो। काउन्सिलर कित्याक आसता, सगळे जण कित्याक आसता, हेल्पच करपाक आसता न्हू गरिबांचे। घर बांदचे आमकां कितें हे कसली पॉलिटिक्स तुम्ही लोकल खाता हांगासर। लोकल MLA आयज जोशुआ खंय न्हिदला, तेंच्यांनी ताका वचनां दिल्ली मरे आमी तुजें हें करता म्हणून, लिगलायज करता म्हणून। हे फक्त वोट बँक करूंक सोदता, हेजो बापायनूच तेंच केल्लें। आयज लक्ष्मी नगर आनी गंगानगर कितें करून दवरला टुरिजमाचो आनी हेजो सुद्दां खाल्लो जो जमीन तेंच्यांनी। आयज ते त्रासान पडले आसगांवचे लोक। आयज कुचेलचे हे 140 घराचे लोक ते त्रासान पडले। हे कोण रे, हे बाबडे लेबर मरे, हेंची पोटां कशी भरतली रे, कितें करता तुम्ही? फक्त वोट बँकी खातीर तुम्ही इलिगल कोमदाची लँड तुका दिता आनी तांकां फोंडान घालता तांकां धरून एकदम खड्डो अरे तुम्ही खड्ड्यान घातले मरे ताका, ह्या लोकांक खड्ड्यान घातले। यांच्या आयज यांची बारीक भुरगीं खंय आसतली? खरें म्हळ्यार गव्हर्नमेंटान जेन्ना डेमोलिश करता मनीसपणाच्या हितून म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था करून जाली, जेवणाची वेवस्था करून जाली तांकां। आयज कितें केलें तेंच्यांनी म्हाका सांग मरे, हा आयज मनीस न्हू रे, तुजे वोटर न्हू रे, सगळे वोटर हे कितें करता रे हो प्रमोद सावंत? कॅश फॉर जॉब, कॅश फॉर इलिगल कम्युनिटी प्लॉट। आयज हांव सांगता तुमकां। मंगळारा सकाळी JCB वरवीं ही घरां मातये भरवण करपाचें काम पुलीस बंदोबस्तान केलें। उपजिल्लो अधिकारी कबीर शिरगांवकरा सयत मामलेदार NGPDA आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। चडशा लोकांनी घरांतल्यान सामान भायर काडिल्लें, जाल्यार सकाळीं पुलीस घडणुकेचे सुवातेर पावले तेन्ना हेर लोकांनी घरांतल्यान सामान भायर काडपाक सुरवात केली।
थळाव्यांचे म्हणणे तांचे पैसे तांकां जाय. कोणाचे दोन कोणाचे बिलियन ती सोड गो. आता शनिवार आयतार स्पोर्ट बंद असता ते हाडपा टायम कोण असता. आता सांगता आपण तुमकां फाल्यां स्टे गावता म्हणून तरी आयकना. शनिवार आयतार बंद असता पण सगळ्यांक खबर आहा. तरी एन्जॉय म्हणपाक गेले म्हणले म्हणजे टायम दिवंक जाय मातशें तरी पांचशे दिवंक जाय. तू मोडा ना म्हणून फाल्यां परत मोड न्हू. तुमकां ती डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली पळय डेट आसली तेजे डेट खंय घातल्या पळय दारां मारले येवन आपली घरां मोडटा म्हणून त्याचेर डेट घाल मोडटा आनी सामान काडटा आनी कितें करतात न्हू तेंचे मोडटा. पेपरार तिने घातले रे घरा काय सांगा समजा ना घरा म्हटलं म्हणून अरे मोठं दारां घालता पळय तर सांगपा जाय तुम्ही सामान काड तुमकां शिफ्ट करा म्हणून ते करतले. आता वयतले वयर थोडी घरा 35 घरा म्हटल्यार कमीत कमी आसतले घरान 5 जाण तर कितले लोक जाले. वयतले रूम आहा तांकां रूम मेळना न्हू. आता रावतले थंय जातले. आता जागे तेंचे आसा पळय तेच रावतले तुका वचना ती झोपडी घालता तेच रावतले. तांकां पयशे दिवपाक जाय ते भायर सरतले. ते चोरी करून घेवंक ना ते फुकट बांदूंक ना. हय तांकां पयशे परत दिवंक जाय. 7 ऑक्टोबराक सर्वेक्षण अधिकारी ही सरकारी जागा सिमांकन करपाक आयले. त्या वेळार हे सुवातेर अतिक्रमण करून घरां बेकायदेशीर रितीन बांदल्यात अशें कळ्ळें. सर्वेक्षण खात्यान ही गजाल बार्देस उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या नदरेक हाडली. बार्देस उपजिल्लो अधिकारी कबीर शिरगांवकरान ते विशीं मिडियाक सांगलें. आयज आमी डेमोलिशन स्टार्ट केला ऑफ 36 स्ट्रक्चर्स in Kuchelim. This land was originally acquired by way of an award passed in 2017, and this was meant for a crematorium, burial and a cemetery for people of all faith. So in 2024, when NGPDA, which is the acquiring authority, was in the process of taking possession, it has been brought to our notice that these illegal structures have cropped up, and we have initiated action under 6 of Goa Land Prohibition on Construction Act 1985, and ह्याच्याप्रमाणे आम्ही ॲक्शन घेतलेली आहे. आणि या एकूण प्रकरणाचेर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाचे स्पश्टीकरण ऐकात. सगळ्यांक सांगलेलें आसा थंय बांदी नाका म्हणून. हांवें 2-3 मेसेजूय धाडलेले आसा बाबा थंय बांदी नाका ते कितें येवपाचें आसा. ह्या लोकांनी म्हाका दिसना कोणाक तरी विचारून म्हाका कोणें कांय विचारूंक ना बांदचे पयलीं. तेंच्यांनी बांदून घेतली घरां. दे हॅव बिल्ट ऑन देअर ओन रिस्क. दे हॅव बिल्ट इन सो कॉल्ड कम्युनिदाद लँड विच इज ऑल्सो गव्हर्मेंट लँड. तेंच्यांनी फाटीं कंप्लेन दिल्या पुलीस स्टेशनाचेर पूण म्हाका दिसना तेजे उपरांत कितें जालें. सो खंय तरी तुमचो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणटिल्लो खंय तरी आसा सर अशें ते म्हणटात. म्हाजो इन्वॉल्वमेंट म्हटल्यार म्हाजो इन्वॉल्वमेंट इतलोच आसा की हांवें सांगलां थंय बांदी नाका म्हणून. आमदार म्हणून एक लोकां खातीर आमकां लोक निवडून हाडटा लोकांक आमकां सांगोवचें पडटा. पूण लोक जर आमचे आयकना लोकांक आपल्याक जाय तें करूंक सोदतात जाल्यार खंय तरी रिपकेशन जाता. सर आयज आमी पळयता टोटल 37 घरां जे डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा तांकां वॉटर कनेक्शन लायट कनेक्शन जर समज ती इलिगल आसा सर कशें मेळटा तें. म्हाकाय खबर ना कशें गावलेलें आसा. आय एम क्वायट सरप्रायज्ड that how they have got the light and how they have got the water connection. I have also asked the Mapsa Municipal Council to give me all the data of last 2 वर्सां भितर कुचेले भागात कितले कनेक्शनां दिल्यात. सो खंय तरी नगरपालिका इन्वॉल्वड इन दीस म्हणटात. म्हाका दिसना कित्याक कोण ना कोण तरी कोणाची तरी नांवां येवंक जाय. ती नांवां येता की सादे लोकांचे कोणाचे नांवां येता. सो म्हाकाय खबर ना ते कोण त्या लोकां कडेन तसली कॅपेसिटी आसा अशें जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक जे प्रमाणे ते लोक आवाज करतात तेंच्यांनी सारकी कंप्लेन ड्राफ्ट करूंक जाय. एक एडवोकेटाक घेवन करूंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी मुजेफ शेख. दिवचल साखळे मये मतदारसंघात पाळीव वा रस्त्यार मेकळी भोंवपी सुणी जखमी जाली वा अपघातात सापडली जाल्यार एमर्जन्सी सेवा दिवन तांकां वेटनरी हॉस्पिटलांत व्हरून उपचार करपी यंत्रणा ना. पळयात हाचेर महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या कुत्रे जे आसा जे स्ट्रे डॉग
खूब मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन आमकां दिश्टी पडटा. ते रातचे तर सामकेच तेंचे गँग अशी तयार जाल्लेले आसता. पूण जे स्ट्रे डॉग आसा तशेंच घरचे कुत्रे आसा खूब फावटी इंजर्ड जातात, त्यांच्या वयल्यान गाडयो वतात आनी जे थोडे लोक आसा ते बारीक पेटे जे आसा ते मार्केटान तशेंच खंय तरी सोडटात हाडून, ते गाडये पडना पडून मरतात. पूण अशें मेकॅनिजम ना की ते आतां घरान जर एक कुत्रो इंजर्ड जालो ताका व्हरपी असो डेडिकेटेड अशें मेकॅनिजम सद्या गोंयान आसा थोडे कडेन. पूण बिचोली सांखळी पळयत जाल्यार आमकां ते दिसना. आनी हांगा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता बिचोली तालुक्यान, मय बिचोली ते सांखळी. हांगा अशें हें ना कुत्र्यां खातीर आनी जे पेट्स आसता घरान तशें स्ट्रे डॉग्स आसा ते इंजर्ड जाले जाल्यार थोडे NGO बारीकशे काम करता. पूण सामकें परमनंट अशें सेंटर तेंच्या खातीर ना. ते जावपाची खूब गरज आसा, कित्याक पेट्स जे घरान आसता ते खूब फावटी इंजर्ड जाता आनी ते एग्रेसीव जातात आनी जे मालक आसता तांकांच ते चावतात जेन्ना व्हरता तेन्ना. तांकां व्हरपा खातीर एक डेडिकेटेड एम्बुलन्स तर तांकां डॉक्टर अशें जावपाक जाय. बिचोले लामगांव हांगा हें आसा वेटनरी हॉस्पिटल आसा, पूण तातूंत फॅसिलिटी आमकां कळ्ळा की तितक्यो फॅसिलिटी ना. फक्त बारीक बारीक अशें मायनर हें करतात ते. पूण ऑपरेशन बी करता जाल्यार तांकां म्हापसा व्हरचें पडटा बिचोलकारांक, थंय सांखळेकारांकूय म्हापसाच व्हरचें पडटा. हांगा धारगळी तशेंच ओल्ड गोवा तेंचें एक सेंटर आसा, पूण ते येवन व्हरपी अशें कोण ना. ते जावपाची खूब गरज आसा, कित्याक हांगासर खुबशे स्ट्रे डॉग दिसतात आनी घरांनी तर सगळ्यांच्याच पेट सद्या कॉमन जाल्ले आसा आनी ते खूब फावटी इंजर्ड जातात. माजरां कुत्रे हांकां जे आसा ते करपाक जाय, कित्याक तर गव्हर्मेंटान ताजेर लक्ष दिवन सारकें करपाक जाय. NGO काम करतात तेंच्यांनी हेवटेन ह्या सायडीन बिचोले सांखळी माया ह्या वाठारान लक्ष मारपाक जाय. पूण आतां कळ्ळा की वेदांता कडेन MOU सायन जाला NGO थ्रू की एक सेंटर सांखळी जावपाचें आहा. पूण अजून पर्यंत ते अजून कांय परमनंट अशें कळूंक ना. पूण फुडें जातलें तेच्या पयलीं हांगासर गव्हर्मेंटान लक्ष मारून जे वेटनरी हॉस्पिटल बिचोले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तातूंत फॅसिलिटी बरी प्रोवायड करून जे इंजर्ड डॉग जातात तशेंच माजरां जातात तांकां एक परमनंट अशें हें करून फॅसिलिटी दिवन तांकां सारके फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाक जाय. लामगांव दिवचले वेटनरी हॉस्पिटल आसा खरे, तेकाच व्हेंटिलेटराची गरज आसा. प्राण्यांक थंय हाडपाची तजवीज ना. कांय NGO आपखोशेन काम करतात खरे, पूण ठोस अशी सरकारी यंत्रणा ना. दिवचल सांखळे मये वाठारांत रस्त्यार गोरवां बरोबर सुणी भोंवताना दिश्टी पडटात. कांय जाण पेटे हाडून रस्त्याक कुशीक सोडटात, तांकां अपघात जातात. घरांतल्या सुण्यांचोय प्रस्न आसा, तांकां उखलून व्हरपी यंत्रणा ना. ताची तजवीज जावप भोव गरजेचें. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. IM इथन वाझान राष्ट्रीय सब ज्युनियर ओपन बुद्धीबळ सर्तीत गोंयाक रुप्या पदक जिखून दिले. गोंयच्या बुद्धीबळाच्या इतिहासात अभूतपूर्व कामगिरी करतना IM इथन वाझान प्रतिष्ठीत आणि चड स्पर्धात्मक राष्ट्रीय सब ज्युनियर ओपन बुद्धीबळ सर्त 2024 गोंय राज्या खातीर रुप्या पदक जिखले. तामिळनाडूत जाल्ल्या अखिल भारतीय बुद्धीबळ महासंघाचे वतीन अखिल भारतीय बुद्धीबळ संघाच्या पालवान आयोजित केल्ले 49वे राष्ट्रीय सब ज्युनियर ओपन बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीत इथनान अनुकरणीय बुद्धीबळ खेळून 11 फेरयेत 9.5 गुण मेळोवन 8 जैत आणि 3 बरोबरी करून संयुक्त पहिली सुवात मेळयली. 9 दिसांच्या 11 फेरयांच्या स्विस सिस्टम सर्तीत जातून भारतातल्या वट्ट 288 उत्कृष्ट खेळगड्यांनी आपापल्या राज्याचे प्रतिनिधित्व केल्ले. ताच्या पोडियम फिनिशा खातीर इथनाची आशियाई युवा बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2025 आणि फिडे संसारीक युवा बुद्धीबळ सर्त 2025 भारताचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर निवड जाल्या. Let me congratulate Ethan and IM Ethan and their family for his excellent performance. Coming second, first, that is all. It's a process, and as the time is going, he's getting stronger and stronger. That is more important to us. And as under 15 silver medalist is a very important thing in your career, because first of all, there were so many very strong players in this tournament.
And under 15 sub-junior championship is one of the most regarded championships. That he came second or first doesn't have any meaning. It is important that he has come. He was the leader in the tournament, and 100% it is like winning the gold to us. So let's not get disappointed with this. And I am sure that with his performance, he is getting stronger day by day. And at his age, to win this, to come first or second at this championship is just excellent. Yes, we are extremely delighted that Ethan won the silver medal because it's a very prestigious event, the National Sub-Junior Chess Championship. It's a very tough event, and Ethan having made it to the podium is a wonderful feeling for all of us. Actually, Ethan was tied for the first place with 9.5 points out of 11, with the top seed and Ethan sharing the same number of points. So the result had to be, the champion had to be declared based on what is called the Buchholz tiebreak. The tiebreak score is actually calculated based on the scores of the opponents of each of those players who are tied. So that is kind of beyond the control of the player himself. Unfortunately, the third seed player whom Ethan had defeated in the 5th round, or was it the 6th round? In the 6th round, Ethan had defeated the third seed player, and had the player continued playing for the rest of the rounds, Ethan's tiebreak score would have been much higher than the other person, the top seed whom Ethan had tied with. But since the third seed quit the tournament in between, Ethan's tiebreak score got affected, because of which we were at a disadvantage when the champion was selected based on tiebreaks. I'm feeling good to get the silver medal, but I was hoping for gold. But it was unfortunate. I scored 9.5 out of 11, but because of the guy who came first had better vocals, and that's why he managed to win. I was hoping to win the tournament, but second is also not bad. Getting silver is also good. What are your future plans now? I want to become a grandmaster as soon as possible. Possibly one of the youngest grandmasters. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. उण्या दाबाचो वाठार सध्या नैऋत्य बंगालच्या उपसागराचेर कायम आसा. ताचो परिणाम तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठाराचेर जाता. हाचे वांगडाच केरळ दर्यादेगेक लागीं आशिल्ल्या आग्नेय अरबी दर्याचेर चक्रीवादळ आसा, जाचो परिणाम व्यापक नैऋत्य वाठाराचेर जाता. हे यंत्रणेक लागून गोंयच्या हवामानाचेर परिणाम जावं येता. ताका लागून राज्यांत पावस शिवरू येता. 14 आणि 15 नोव्हेंबराक कांय सुवातींनी वीज आणि वराक 40 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. एकंदरीत हवामान शांत उरपाची शक्यताय आसली तरी ह्या वादळाक लागून चड करून सकाळी थोड्या वेळा खातीर आडमेळी आनी कळाव जावं येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोन्ही वाठारांनी मदीं मदीं हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान येता त्या दिसांनी राज्यांतल्या हवामानांत बदल जावं येता. सकाळी आनी सांजे वेळा धुके आनी दवाची अपेक्षा आसा. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. बुलेटिनांत नुस्तेमाऱ्यां खातीर विशिश्ट शिटकावणेचोय आस्पाव आसा. मन्नारच्या आखात आनी कोमोरीन वाठारांत वादळी हवामान आनी वराक 55 किलोमीटर मेरेन पावपी खर वाऱ्याक लागून फुडले सुचोवणे मेरेन नुस्तेमारी आड खर सल्लो दिला. दर्याची परिस्थिती सारकी ना. भायर सरतल्यांनी अपडेट्स पळोवच्यो पडटल्यो. 14 आणि 15 नोव्हेंबराक येलो अलर्ट जारी. भारताच्या दक्षिण दर्यादेगे लागसार 2 चक्रीवादळां. गोंयांत हवामानात बदल जावपाची शक्यताय. 14 आणि 15 तारखेक पावसाची शक्यताय. फांतोडेर आनी सांजे वेळार धुके धवाची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 33 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्याक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.